देवाचे उतर ह्या नियाल मालांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेन्ना लाजार मोन्नाच्या टोळेर आसलो तेन्ना लाजाराची भयण मार्ता जेजूक संदेश धाडटा. जेजू 3 दिसां उपरांत मार्ताक मेळोंक वयता आनी लाजाराक मोन्नांतलो जिवंत करता. जेजू त्याच दिसाक येवन लाजाराक बरो केलो जाल्यार देवाक ह्या घडणेंतल्यान चड महिमा मेळची नासली. पूण जेन्ना जेजून लाजाराक मोन्नांतलो जिवंत केलो तेन्ना ताचें विजमीत पळोवन लोकांनी जेजूचेर बोवाद दवरलो आनी तांकां कळून आयलें की तो खरेंच देवाचो पूत म्हूण. जेन्ना देव आमची मागणी आयकना तेन्ना आमी निराशी जाता. पूण देव आमकां आपल्या काला प्रमाणे आमकां फावो करता आनी आपली महिमा आनी आपलो मोग आमकां दाखोल करता. आमी फकत देवाचेर आनी ताच्या मोगाचेर पातयेवंक जाय. मार्ता भाशेन आमचो भावात जेजूचेर तिरावंक जाय आनी देव आमकां आपल्या काला प्रमाणे आमकां फावो करता हें आस्वासन दिता. मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाल्लें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर बरवाश्यान राव, कुशाल राव.